हो कोको बीच रोड खूब वर्सां पेंडींग आसा, एटलीस्ट मोर दॅन 25 इयर्स. आनी हे आमचे ट्युरिस्टांक खूब त्रास जाता. आख्खे वर्ल्डार फेमस आसा तो एज अ कोको बीच म्हणून नेरूल. म्हणल्यार आतां इतलो प्रॉब्लम जाता की एक गाडी गेली म्हणटकूच दुसरे गाडयेक वचपाक जायना, जावं म्हणून येवपाक जायना, एकल्यानूच वचपाचें आनी मागीर ती येयल्ली म्हणटकूच दुसऱ्यान वचपाचें. 20-30 मिनटां रावची पडटा आनी तांकां बेजार जावन ते मातशें कमी जाता येवपाक. जे आमचे लोकल जे काम करता ते बोटी, ट्युरिस्ट बोटी चलयता किंवा बारीक स्टॉलां घालून आपलें पोट भरता. म्हाका दिसता एक 100-150 तरी लोकल लोक आपली फॅमिली चलयता थंय आनी ते फॅमिलीक खूब आदार जातलो. थंयचो आमदार लोकांक मेळ्ळो, ताणें हातभार लावंक तयारी दाखयल्या. इन्सिडंट जाल्ले आसा की बसीस शेतान पडलेले आसा, तर आमी हेका लागून शेतकाऱ्यांक कन्विन्स करून आनी थंयसरले लोकल जे वॉटर स्पोर्ट्स टीम आसा ते वॉटर स्पोर्ट्स टिमीन हे केला की तेंच्यांनी आपले ओन पयशे थंय यूज करून ते वॉटर स्पोर्ट्स टिमीन आपले स्वताचे पयशे ते शेतकाऱ्यांक कंपेन्सेट करून शेतकारा कडल्यान 1.5 मिटराचो थंयच्यानी हे घेतलेलो आसा. वी आर ट्रायंग टू गेट मोर लँड, जेणे कारणान ते थंयच्यान वेहिकल स्मूथ वेहिकुलर ट्रॅफिक मूव जातली. थंयसर ट्युरिजम एक्टिविटी जाता, थंयसर फिशर फोक्स आसा, आमचे नुस्तेकार भाव आसा, ते जेन्ना भिजोन येता तर तांकां थंयसर चेंजींग फेसिलिटी जाय. जावं जे आमचे लेडीज जे बोट रायडाक वयता ती जेन्ना वॉटर स्प्लॅश जावन भिजोन येता जाल्यार तांकां कपडे चेंज करपाक मेळपाक जाय, तांकां टॉयलेट फेसिलिटी जाय. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते.